राज्यान वेंचणुकांची तयारी निमण्या टप्प्यार पावल्या। 14 फेब्रुवाराक राज्यान विधानसभेच्या 40 सीटां खातीर वेंचणूक जावपाची आसा। त्या खातीर पुराय तयारी चालू आसा। विविध बुथांचेर सगळी तयारी जाल्या। तशेंच बार्देस तालुक्यांतले मतदान केंद्राचेर कार्यरत आशिल्ले सरकारी कर्मचारी पेडे म्हापशा वेंचणुकेची निमणी तयारी करतना दिसले। बांबोळे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतय वेंचणुकेच्या तयारीक कर्मचारी मग्न पळोवपाक मेळ्ळे। वेंचणुकेची प्रक्रिया हाताळपाक सरकारी यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। 14 फेब्रुवाराक सकाळी 7 ते सांजे 6 वरां मेरेन मतदान जातले। वेंचणूक आयोगान फावो ती खबरदारी घेवन वेंचणुकेची पुराय तयारी केल्या। जिल्लो प्रशासनान पुराय खबरदारी घेतल्या। तशेंच राज्यान वेंचणुकां खातीर खासा पीक बुथय उबारल्यात। त्यान भायर ग्रीन पोलिंग बूथ तयार केल्यात। उत्तर गोंयान 5,73,982 मतदार आसात, जाल्यार दक्षिण गोंयान 5,90,241 मतदार आसात। तशेंच मतदानाच्या निमण्या एक वराक कोविड दुयेंतीक आपले मत मारपाक मेळटले। कोविडाची परिस्थिती मतीन दवरून सुमार 80 मतदान केंद्र राज्यान वाडयल्ले आसात। राज्यान 105 मतदान केंद्र बायलां सांबाळटली। पुलीस अधिकारी तशेंच वेंचणूक अधिकाऱ्यांक बुथाचेर काम सांबाळपाक घातिल्ले आसा। आता गोंयकार खंयच्या पक्षाक कौल दिता, कोणाक बहुमत मेळटा हें पळोवपाक 10 मार्चाची वाट पळोवची पडटली।